भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष पदा खातीर आमचे सिद्धार्थ गांवस एक पेडेतून निवडून आयिल्ले जिल्हा परिषद मेंबर हेणें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें आसा आनी दुसरी आमची अंजली बार्शी मतदारसंघातून निवडून आयिल्ली उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीपान फॉर्म भरलेलें आसा आनी सादारण आमचे कडेन 15 जाणांची संख्याबळ आसा म्हणजे 2 MGP 11 भारतीय जनता पक्षाचे आनी 2 इंडिपेंडंट एक आमचो बाब जल्मिया आनी मर्सियाना आमची कुठ्ठाळेची वाज ही आमची आसा म्हणजे टोटल आमचे 15 जिल्हा परिषद मेंबर जाता. जिल्हा भवन ना इतले ते हे जिल्हा परिशदान बोवाळ चलता हेजे बद्दल कितें आसतलें तुमचें? सरकारान उलोवन निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी सगळे सरकारान उलोवन तेजेर भासाभास करून ते चालीक लायले.